कोरोनाचो रोग गोंयकारांक लागचो न्ही म्हूण गोंय सरकारान सोमारच्यान गोंयांतले चडशे सार्वजनीक थळां बंद दवरपाचो आदेश दिला. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय सरकाराच्या उच्च पांवड्या वयल्या अधिकाऱ्यां बरोबर शेनवारा दीस बसका घेतल्या उपरांत गोंय सरकाराचो निर्णय पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. सोमारच्यान गोंयांतली सगळीं विद्यालयां, खेळाचें प्रशिक्षण दिवपी संस्था, कॅसिनो, थिएटरां आनी हेर आस्थापनां सोडून गोंयांतले औद्योगीक वसाहती 31 मार्च मेरेन बंद दवरपाचो आदेश सरकारान घेतला. मात विद्यार्थ्यांचे परीक्षा जाहीर केल्ल्या तारखे प्रमाण चालू आसतले अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंतान जाहीर केल्या. All the secretaries, health secretary, education secretary, all the concerned department heads, okay, including director of information, director of tourism आणि कलेक्टर्स हांची सगळ्यांची मिटींग जाली आणि काही बाबतीत गोंय सरकार म्हणून आमी जे निर्णय घेतल्या हे सगळे निर्णय जे आसा हे फाल्यां सांजे 12 पासून लागू जातले. फाल्यां रातची 12 पासून हे सगळे निर्णय लागू जावपाचे आसा. प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर ईच थर्मल स्कॅनर पयलीं एअरपोर्टाचेर दितले, ताज्या उपरांत आमी MPTचेर दितले आणि ताज्या उपरांत रेल्वे स्टेशनाचेर कित्याक थर्मल स्कॅनरय आमकां परचेज करपाक की खंयच्यान मेळटा कितें हे ऑलरेडी आमी हेल्थ सेक्रेटरी इज वर्किंग ऑन इट. ओके, अर्जंटली थर्मल स्कॅनर परचेज कर म्हटल्यार वेळ पडल्यार फाल्यांच्यानूच एअरपोर्टाचेर घातले वयतले, वीच इज द फूल प्रूफ. म्हणजे ईच अँड एवरी डॉमेस्टीक अदरवायज इंटरनॅशनल पॅसेंजर शूड पास थ्रू द थर्मल स्कॅनर आणि वन्स ही पास थ्रू द थर्मल स्कॅनर तेजे सगळी रिडिंग्स जी आसा ही थर्मल स्कॅनराचेर येयली वता. म्हणजे ईच अँड एवरी पॅसेंजर विल बी स्क्रीन हो केला वतलो. दिस इज द प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी वी आर टेकिंग एट अ एअरपोर्ट, एट अ MPT अँड एट अ रेल्वे स्टेशन्स. ओके, ताज्या उपरांत जी कंपल्सरी काही डिसिजन्स जी घेतल्या म्हणजे क्लोजर ऑफ द स्कूल, कॉलेजीस आणि एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ऑल इन्क्लुडिंग फ्रॉम द अंगणवाडी टू हायर एड्युकेशन पर्यंत ही सोमारच्यान टील 31 मार्च पर्यंत, एक्सेप्ट दोज आर गोईंग फॉर द एग्जाम्स. ज्यो बोर्ड एग्जाम्स आसात म्हणजे आयदर गोवा बोर्ड आसतली किंवा खंयची हेजी CBSE एग्जाम्स आसतली. ओके, ओन्ली एग्जाम्स फक्त आमी चॅक केल्या आतां पर्यंत फक्त गोवा बोर्डच्यो एग्जाम्स चालू आसात, तितक्यो आसतल्यो. तांचे पेपर जे आसा हे कंडक्ट जाले वयतले 31 मार्च. ओके, 31 मार्च पर्यंत. 31 मार्चाक हाजो रिव्ह्यू घेतलो वयतलो आणि 31 मार्चाक रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत फुडली डिसिजन्स डायरेक्शन्स कितें आहा ही वतली. आतां कंपल्सरी क्लोज हितूर आनीक 2-3 गजाली येता, वीच इज एन जीम, ओके, स्विमींग पूल्स, ओके, सिनेमा थिएटर्स, ओके, अँड कॅसिनो अँड स्पा. 31 मार्च पर्यंत फाल्यां सांजेच्यान स्पा सेंटर्स सुद्दां ही कंपल्सरी क्लोज आसतली. पब्लीक स्विमींग पूल, बोट क्रूजूय बंद. कसिनो 31 मार्च पर्यंत बंद. आमी फाल्यां सांजेच्यान 31 मार्च पर्यंत बाय टेकिंग सगळी प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर राज्यान हे सगळे 31 मार्च पर्यंत बंद करपाचे डिसिजन्स घेतले. पब, क्लब्स, डिस्कोज सगळे बंद. रेस्टॉरंट बंद ना. परत सांगता, खंय कन्फ्युजन करूं नाकात. ओके, आमी सिनेमा थिएटर म्हटलां, वीच इज अ क्लोज AC इंडोर गॅदरींग एकीच कडेन जे जाता पळय न्ही, दॅट इज द प्रिकॉशन्स. वी हॅव ऑलरेडी टेकन द एडवायस फ्रॉम अवर डीन ऑफ द GMC. परत एकदा एग्जामीच्या बाबतीत जे कन्फ्युजन जाला ते क्लियर करपा खातीर आमी बोर्ड एग्जाम्स म्हटलेल्यो, बट बोर्ड एग्जाम्स फक्त बोर्ड एग्जाम्स न धरता जे स्कुलांच्यो एग्जामी सुद्दां 1st स्टँडर्ड पासून 9th स्टँडर्ड पर्यंत किंवा 11th स्टँडर्ड पर्यंत किंवा कॉलेज एग्जाम्स, युनिवर्सिटी एग्जाम्स जर एग्जामी शेड्यूल जाल्ल्यो आसात, डेट तेंची फिक्स जाल्ली आसा जाल्यार ते फक्त एग्जामीचे पेपर्स जे आसा पळय न्ही त्या पेपरा पुरते स्कूल्स जे स्टुडंट्स ह्या स्कुलांनी येयले वयतले. एग्जामी फक्त घेतल्यो वयतल्यो, रेस्ट ऑफ क्लासीस ज्यो आसा त्यो कंडक्ट केल्यो वयच्यो ना. So exams will go on as per schedule. As per schedule. So all the exams will go as per schedule. Regular classes बंद. गोंयान आजून तरी कोरोना व्हायरसचो त्रास नाशिल्ल्यान गोंयकारांनी तोंडाक मास्क घालून भोंवपाची गरज ना. मात लोकांनी आपली भलायकी बरी दवरपा खातीर काळजी घेवची अशें मुखेलमंत्री सावंतान जाहीर केला. आतां आमी एडवायजरी इश्यू करता उरलेल्या सगळ्या गोष्टी खातीर, वीच इज द एडवायजरी
फॉर द क्लोज डोर मिटिंग्स जेंका कंडक्ट करपाच्यो आसा तांच्यांनी त्यो करच्यो न्ही, तांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवची. ट्रॅव्हल्स जे आसा पळय न्ही बंद करचे बऱ्याच जाणांनी. ओके, परत भायर ट्रॅव्हल करचे, येवपाचे वचपाचे तेजे रेस्ट्रिक्शन्स हाडचे. दीस इज अ एडवायजरी. नेक्स्ट एडवायजरी फॉर द इवन दो फॉर द शिमगो उत्सव द लोकल कमिटी कॅन टेक द डिसिजन आयदर घेवपाचो काय ना घेवपाचो. कारण बरेचशे कडल्या शिमगो उत्सवांनी म्हणणें आहा की लोकलूच येता, कारण बऱ्याच जाणांचे फोन फीडबॅक आयले. कारण थोड्या शिमग्यांनी म्हणटा ते भायले कोण येना, थंयचेच लोक येता. तरी सुद्दां आसत जाल्यार आमी म्हणटा की दॅट इज अप टू देम. ओके, दे कॅन टेक द डिसिजन. इवन दो आतां पणजे आसतलो, मडगांव आसतलो, तांच्यांनी डिसिजन घेवचें की कशा पद्दतीत करचें आनी प्रिकॉशन घेवचें हें तेंच्यांनी ठरोवचें. ओके, गव्हर्मेंट फोर्स करचो ना घे म्हणून आनी गव्हर्मेंट फोर्स करचो ना बंदय कर म्हणून. ताज्या खातीर कित्याक इट इज अ ओपन, परत हांव सांगता, इट इज अ ओपन वेन्यूचर जाता, क्लोज वेन्यूचर जायना. कारण परत म्हणटाले तुमी बाकी सगळें केलां तें तुमी कशें अलाव केलें काय म्हणून. इट इज इन अ ओपन वे. येतलो म्हणून म्हटलं न्ही आमी. बट ते कशें आसा थोडे कडेन म्हणटा आतां ट्युरिस्ट येवपाचे खंयच्यान दीस आसा. कोवीड-19 जर येतलो इदर फ्रॉम द आतां म्हणटा आमी खंयसर पुण्याक आसा, कर्नाटकान आसा, जाल्यार केन्ना एखादो पुण्यांतलो लोक जेन्ना मनीस हांगासर येतलो दॅन इट इज अ चान्सीस. तांचें म्हणणें शिमग्यांक एकदां सांखळेंतल्या शिमग्यांक म्हण किंवा आतां फाल्यां सकाळी मडगांवतले येतलो तशे लोक सपोज तेंच्यांनी त्या खातीर डिसिजन घेवचें. दॅट इज अप टू. आतां कशें आहा हॉटेलान किंवा बाकीचे खंयचे क्लोज डोर डिस्कोज मिटींग हेका भायल्यान येवपाचे लोक चड चान्सीस आसा. दॅट्स वाय वी हॅव इवन दो कॅसिनोन भायल्यान येवपी लोक चड आसा म्हणून तेजेर आमी रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ती ताजेर घातला. आमी ऑलरेडी कलेक्टरांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कसल्याच पद्दतीचे गॅदरींग, कसल्याच पद्दतीची मिटिंग्स ह्या पद्दतीचे हाज्या फुडें म्हणजे फाल्यांच्यान सांजेच्यान ताज्या फुडें तुमी परमिशन दिवचें न्ही. हे ऑलरेडी ताका इन्स्ट्रक्शन दे विल टेक द डिसिजन. ओके, ते ताजे निर्णय घेतले. ओके, उरता उरलो नॉट फॉर द क्लोज डोर, फॉर द ओपन डोर मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक. म्हणजे आमी म्हटलां की जेन्ना गॅदरींग जावपाचें ना सरकारान म्हटलां तेन्ना दे ऑन द मिटिंग्स ऑल्सो दे विल टेक द डिसिजन्स. येस ऑफकोर्स एनी मिटिंग्स एनीथींग. आय एम नॉट स्पेसिफीक अबाउट द ZP मिटिंग्स ओन्ली. ओके, त्या ती सगळ्या लोकांनी म्हाका दिसता कॉपरेट करप अत्यंत गरजेचो आसा. मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांक मास्क लावन भोंवपाची कांय गरज ना गोंयांत. ती स्थिती गोंयांत ना, परत सांगता हांव. आनी जे कोण फार्मासीज किंवा मेडिकल शॉप्सवाले सॅनिटायझरच्या बाबतीत किंवा मास्कच्या बाबतीत म्हणजे मुद्दामून जाणून बुजून तेच्यांनी तुटवडो करचो न्ही. एक्सेस प्रायजीस जे आसा हे कोणाच कडल्यान घेवचे न्ही. ओके, गव्हर्मेंट एट आवर लेवल वी आर ट्रायींग टू मेक द अवेलेबल ऑफ ऑल द सॅनिटायझर्स एंड रेस्ट ऑल थिंग. Government had almost taken all the precautions. Even though for the hotels we are issuing the guideline ki baba these are the symptoms and according to these symptoms, okay, if they are finding someone then they'll either they can directly. But whatever the almost precautions we want to take, we are taking. टुरिजम एक्टिविटीज स्टेटी कडल्यान ज्यो आसा पळय न्ही त्यो बॅन आसा. स्टेटी कडल्यान कोणूच भायर ट्रॅव्हल करचो ना. फॉरेन कंट्रीचे ट्रॅव्हलिंग आमी सगळें बंद केलां. इवन दो आउट ऑफ द स्टेट ट्रॅव्हल जे आसा पळय न्ही स्टेटी कडल्यान हे सगळ्यांचे बंद केल्ले आसा. आमी नेबरींग स्टेटाक आमची जशी महाराष्ट्रात प्रत्येक स्टेट आपली एडवायजरी इश्यू करीत आसा. आमकां धाडपाची गरज ना. फ्रॉम द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री दे आर ऑल्सो गेटींग द एडवायजरी. सो दे आर फॉलोईंग देअर ओन एडवायजरी. अजूनही आमच्या स्टेटीत आयज पर्यंत एकूय केस डिटेक्ट जावंक ना आनी ती जावची न्ही म्हणून आमी हे सगळे इन्स्ट्रक्शन सगळ्यांनी फॉलो करचे. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या सगळ्या जनतेक हांव परत एकदा आव्हान करता की अशा पद्दतीचे मास गॅदरींग जे आसा पळय न्ही हे रिलिजियस प्लेसीसचेर आसूं अथवा कॉमन कसल्याय कॉजा खातीर आसूं एकी कडेन येवपाचें टाळचें. आनी गव्हर्मेंटान फॉलो केल्ली एडवायजरी, आवर हेल्थ मिनिस्ट्रीन इश्यू केल्ली नोटिफिकेशन्स हाजें सगळ्यांचें पालन जें आसा हें सगळ्या जनतेन करप हें गोंयच्या दृश्टीन हिताचें आसा, गोंयच्या जनतेच्या दृश्टीन हिताचें आसा. सस्पेक्टेड कोणायकूय खंयसरूय जरी दिसलो जाल्यार दे कॅन इन्फॉर्म. आमी जाता जाल्यार आमचो 104 इज एक्टीव आसा. यू कॅन पीपल एनी पीपल म्हणजे कोणाक जर दिसता आसा सस्पेक्टेड त्यांनी 104चेरूय फोन मारून सांगला जाता की बाबा अमको हांगासर सस्पेक्टेड पेशंट आसा. सो आवर हेल्थ टीम वील गो एंड वील एक्टीव म्हणजे ताका डायरेक्टली थंयच्यान हाडून ताका आयसोलेट करपाचें काम जें आसा हें आमी ऑलमोस्ट करतले. जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ल्या तारखेक जातली. मात जाहीर सभा घेवपा खातीर कोणाकच परवानो दिवपाचो ना अशें जिल्लो अधिकाऱ्याक सांगलां अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलां.
सगळ्यांक झेडपी इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सगळ्या कॅन्डिडेटांक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मास गॅदरींग करचें न्ही. इवन दो वोटिंगा दीस वोटिंगांक सगळ्यांनी येवचें, पण मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तेंच्यांनी डिसायड करचें की पूर्ण दीसभरांतल्यान स्कॅटर्ड जावन येवचें. ती व्हडलें गॅदरींग करून तेंच्यांनी व्हडल्यो पब्लीक मिटींग ज्यो आसा ह्यो एका ऑर्गनायज करच्यो न्ही. This is not compulsory. This is not compulsory. This is coming under advisory. इलेक्शनच्या बाबतीत आम्ही प्रिकॉशन्स घेतला. अगेन अवर हेल्थ सेक्रेटरी, स्टेट इलेक्शन कमिशन्स, दे आर ऑल इन टच. तांकां जितके सॅनिटायझर्स जितके जाय तितके आमी मोठ्या प्रमाणात प्रोवायड करतले. आनी इवन दो द मास्क ओन्ली फॉर द स्टाफ, इलेक्शन जो स्टाफ आसा तांकां मास्क प्रोवायड करतले. लोकां खातीर थंयसर आमी सॅनिटायझर्स जे आसा हे उपलब्ध करतले. दीस द प्रिकॉशन्स वी हॅव टेकन.